देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जेजू विचारता, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो जबाब दिता, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आतां पेद्रूची व्यक्तिमत्व म्हणजे खासगी वागणूक इंग्लीश भाशेन आमी पर्सनॅलिटी म्हणटा, ही पेद्रूची कशी आसली काय? पेद्रू असो की जें कितें आपल्या काळजा मनांत आसतालें तें ताच्या जिबेर आसतालें. तो आपल्या मनांत कितें आसा तें रोखडोच कळीत करतालो. तो एक खरो आनी प्रमाणीक मनीस आसलो. आयज म्हाकाय जेजू हो प्रश्न विचारता, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? म्हज्यानूय खरेपणी प्रमाणीकपणान ह्या प्रश्नाचो जबाब दिवंक जाता काय? जेजूक कितें सांगचें हांव जाणो जाल्यार हांव म्हज्या क्रिस्ती देवाची गोवाय कशी दितां ती पळोवपाक आपयतां. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून. देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.